दोन भुरग्यांचो गळो ओंदून खून करून बापायची आत्महत्या. कांदोळीच्या प्रकरणात गोंयभर खवदळ. 15 वर्सांचे धुवेचो 8 वर्सांच्या पुताचो खून. म्हादय 70 दिव चलशीत न्ही सगळ्या गोंयची लायफलायन. मांडवी म्हणल्यार म्हादय राखात. राजकारण्यांचेर पातळ्यो नाकात. आरजीची पणजे म्हादय बचाव सभा. म्हादय सगळ्या गोंयचो प्रश्न ताचेर राजकारण न्ही चर्चा करात. चर्चेक योग्य पद्दतीन प्रस्ताव हाडल्यार मान्यताय दिता. सरकारा कडेन उलयता. सभापती तवडकार उलयलो. पालिका पंचायतीक म्हादयचेर थाराव घेवंक सांगपी सरकारान आदी म्हादयचेर थाराव घेवचो. दिसांचे न्ही म्हादयचेर 18 दिसांचे अधिवेशन दवरात. विजयाची मागणी. म्हादय साल्वार करूंक गरज पडल्यार आमरण उपास. लोक कलाकार कांता गावडेची घोषणा. वेलिंग पिरयोळा म्हादय बचावाक एक्टिव्हिस्टांची सभा. लोकांच्या तेक्याक उलो. मडगांवां रेल्वे तिकेटांच्या काळ्या बाजाराचो आरोप. रेल्वे पुलिसेची फातिमा टूर्स अँड ट्रॅव्हल्साचे कचेरेत धाड. लाखांच्यो तिकेटी 62 बोगस आयडी जप्त. दोगांक उखल्ले. एपा वरवीं मोपा एअरपोर्टार टॅक्सी सेवा दिवपी टॅक्सींक पार्किंग फ्री. भायल्या टॅक्सींक टुरिस्ट बसींक फी. मोपा एअरपोर्टार सुदारणा करूंक प्रवाशांचो फीडबॅक इश्यू सोडोवपाचे यत्न. एअरपोर्टा वेल्यान टॅक्सी घेतना रेट कितें ती पॅसेंजराक आदींच खबर आसता. व्हायरल टॅक्सी बिलाचेर पर्यटन मंत्री रोहन उलयलो. मोपा सेवेविशीं मंगळारा बसका. मुख्यमंत्र्या बरोबर चर्चा. सांकवाळे लोक आनी कोमुनिदादीचो जागेवेल्यान वाद. लोकांची वाट आपली म्हूण कोमुनिदाद वाट आडोवंक ट्रक भर माती घेवन आमचेर माती घालात म्हूण लोक ट्रका पोना. बाकीच्या राज्यांक पर्पल फेस्ट नाका जाल्यार गोंय दर वर्सा येजमानकेक तयार. इफ्फी प्रमाण दर वर्सा आयोजन करपाची तयारी. मुख्यमंत्री पर्पल फेस्टाच्या समारोपाक उलयलो. देशात कोविडाचे नवे 163 केशी. एक्टिव्ह केशी 2,500 सकयल. फाटल्या 24 वरांत 2 जाण सोंपले. डान्स बार ड्रग्स टाउटिंगा आड फुडले पिळगे खातीर कळंगूट राखूंक कळंगूटकारांचो मोर्चा. चडशे जाण काळे कपडे घालून वांटेकार. क्रायम ब्रांचीची मारणा शिवोले धाड. कर्नाटकाच्या अब्दुल्ला बर्डिया ह्या तरणाट्याक 1.5 लाखांच्या कोकेन आनी MDMA ड्रग्सा सयत उखल्लो. सव्वीस जानेराक प्रजासत्ताक दिसाचे चित्ररथ रॅलीत कर्नाटक ना. 13 वर्सां उपरांत कर्नाटकाचो चित्ररथ आसचो ना. कर्नाटकांतले मिलेट्स विविधतायेची संकल्पना केंद्रात रिजेक्ट. जोशी मठातल्या लोकांचे स्थलांतराची उत्तराखंड सरकाराची तयारी. प्रधानमंत्री मोदीची उत्तराखंडाचे मुख्यमंत्री धामी बरोबर चर्चा. शक्यतो सगळो आधार दिवपाचे उतर. संवसारातली सगळ्यात लांबलचक रिव्हर क्रूज गंगा विलासाचे 13 जानेराक उक्तावण. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करतलो लोकार्पण. भारतीय सुरक्षा दळाची ताबो रेषेचेर कारवाय. बालाकोटात जाल्लेल्या एन्काउंटरात 2 आतंकवाद्यांक सोंपयले. चीनान विदेशी प्रवाशां खातीर क्वारंटायन अट केली रद्द. कोविड केशी मोठ्या प्रमाणात वाडल्यो. क्वारंटाईन दवरूंक सुवात नाशिल्ल्यान निर्णय. मोटारीच्या अपघातात जखमी जाल्लो भारताचो विकेटकीपर ऋषभ पंताचेर यशस्वी शस्त्रक्रिया. वर्सभर क्रिकेटींतल्यान उरतलो भायर.
ऑस्ट्रेलिया आड दक्षिण आफ्रिका तिसरी टेस्ट मॅच ड्रॉ. टेस्ट चॅम्पियनशिपचे फायनलीत पावपाचो मार्ग कठीण. भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेमध्ये आता 10 पॉइंटांचा फरक.